आयज आमकां कंप्लेंट एक दिवची पडटा म्हापसा पुलीस स्टेशनाचेर जो MD आहा मॅनेजिंग डायरेक्टर रोहन कासकर कदंबाचो आता कंप्लेंट दिवपाची पाळी कित्याक येता की 16/4/2025 आमी ताका एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें हातीन आनी जे म्हापसा आनी पणजे कदंबा बस स्टँड जे पळय आसा ते संदर्भान सगळे डिटेल ताका सांगलेले परिस्थिती मागीर परत 28/4/2025 रिमांयडर दिलो मागीर 8/5/2025 परत रिमांयडर दिलो आनी 18/8/2025 परत एक रिमांयडर दिलो आनी जे वाहतूक मंत्री आनी मुख्यमंत्री आहा हांकांय आमी प्रत्येक मिटिंगेन निदर्शनाक हाडले की म्हापसा बस स्टँड आनी पणजे बस स्टँडाची परिस्थिती जी आहा ती अत्यंत हालाकीची आहा आनी पब्लीक ट्रान्सपोर्ट जेन्ना सरकार विधानसभेन सांगता की इम्प्रूव जावपाक जाय तो जर इम्प्रूव जाता जाल्यार बस स्टँड पयलीं जो बेजीक पळय बस स्टँडाचो विशय हो सुटपाक जावो आनी जर बस स्टँड बरे आसत जाल्यार लोक पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो वापर करतले त्या संदर्भान मुख्यमंत्र्यान ताका आदेश दिले की बस स्टँडाची सुदारणा करपाचे म्हणजे हॉट मिक्सिंग हें सगळें काम हातीन घे वाहतूक मंत्र्यान 15 जानेवारीक सांगले की काम सगळें हातीन घे आनी बाकीचे कितें विशय आहा आमच्या इलेक्ट्रीक बसीच्या संदर्भान बी ते सोडय 22 तारखेक जानेवारीच्या इन्स्पेक्शनूय जालें हांगासर बस स्टँडाचे सगळे बेजीक पळय जे कितें गोश्टी आहा ह्यो सुदारणा करून मागीर थंयसर पिवपाच्या उदकाची वेवस्था मागीर जे सोकपीट आहा RTOन वयता आनी ते ओव्हरफ्लो जाता सगळो घाण वास थंयसर पसरला आनी जे कोण पळय RTOन बी वयता तांकां पब्लीक जे पळय आहा पळय RTO ऑफिसान वयता तेंच्या हेल्थाचो क्वेश्चन एरायज जाता थंयसर ह्यो सगळ्यो गोश्टी जेन्ना निदर्शनाक आमी पळय हाडलेल्यो त्यो गोश्टी निदर्शनाक हाडून मुख्यमंत्र्यानूय सांगून आनी वाहतूक मंत्र्यान सांगून जर जो मुजोर ऑफिसर आयकना जाल्यार ताका लागून आयज आमकां दुर्दैवान हांगासर पुलीस कंप्लेंट करची पडल्या आनी पुलीस कंप्लेंट म्हणजे कोणाक हांसपाक येतले की बाबा ह्या अधिकाऱ्याचेर कंप्लेंट कित्याक तर ताका एप्रोप्रिएट सेक्शनां जी पळय आहा एबेटमेंट फॉर सुसायड कितें मागीर कॉजिंग एंडेंजर टू द पब्लीक लायफ क्रिमिनल नेग्लिजन्स कॉजिंग न्युसन्स इन पब्लीक प्लेस कॉजिंग एअर पोल्युशन मागीर चिटींग फॉर पब्लीक म्हणजे खोटी आश्वासनां दिवप आयज काम हातीन घेता फाल्यां काम हातीन घेता म्हणून सगळे आमी सेक्शनां एप्रोप्रिएट जे आहा त्या प्रमाणे आयज जी कंप्लेंट दिल्ली आहा मागला पुलिशे कडेन की तेंच्यांनी इमिजिएटली FIR करची कारण पब्लिकेच्या संदर्भान हो विशय स्टुडंट जे आहा ते त्या बस स्टँडाचो वापर करता आनी ती तेंच्यांनी FIR करची आतां कितें आसता पयलीं IPC सेक्शन्स आसले मागीर CRPC आसले आतां केंद्रान ते कितें केलें भारतीय न्याय संहिता भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता अशी ताका नांवां दिलीं ती नांवां दिल्या मुळे म्हाका दिसता ते सेक्शनां बी पुलीस आतां विचारले आमकां दिसना की FIR बी केल्ल्यो रजिस्टर करून सामान्य मनशाक न्याय दिल्लो दिसना पुलीस स्टेशनाचेर म्हणून हांव तरी आसतना मागता पुलिसां कडेन की तेंच्यांनी जो हो पब्लीक ट्रान्सपोर्टाचो विशय आहा पब्लीक इंट्रस्टान विशय आहा तेन्ना तेची दखल घेवची आनी इमिजिएटली थंय FIR रजिस्टर करची आनी सामान्य मनीस जो पळय बस स्टँडाचो वापर करता स्टुडंट जे बस स्टँडाचो वापर करता हांकां खंय तरी न्याय दिवचो ते FIR जाल्या उपरांत इमिजिएटली एका कस्टडीन घेवचो आयज हो ऑफिसर जो आहा इतलो मुजोर जाल्लो आहा कदंबा जाग्यार घालपाक मुख्यमंत्र्यान म्हाका सांगलें हेका हाडला म्हणून पूण आयज हो कोणाकूच फाटीं वळोवन पळयना फक्त ज्या जाग्यार पळय कसले आर्थीक वेव्हार पळय आहा ती कामां फक्त हातीन घेता थंयसर कोणाचें आयकप ना आनी जाय जाय ते आपल्याक करप थंयसर म्हणून ताका लागून कितें हेणी पळय जो शिगमो घातला पळय थंयसर त्या शिगम्या प्रमाणे शिगम्याचे मिरवणुकीन पळय मायन केल्या मोगा गाठ्योच्यो 2-4 लायनी पळय त्यो म्हणटा पळय त्या प्रमाणे हांगासर म्हाकाय आयज दिसता की कदंबान जो ह्या MDन शिगमो घातला पळय त्या प्रमाणे 1-2 लायनी हांगासर म्हाका म्हणूंक कळय दिसता की तुयेकारान केल्या मोगा गाठी रोहन कासकर मागता शागोती आनी केदार धुंगट पळय हो मोळटा पीठ आनी अक्षदा साखरदांडे भाजता चपाती आतां अक्षदा साखरदांडे कोण हिका एक पब्लीक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर ही म्हणून अपॉइंट केल्या आनी ही सगळें काम बी सोडून इन्फॉर्मेशन सारक्या लोकांक दिवप ना लोकांक प्रवृत्त करप इन्फॉर्मेशन कमिशनरा कडेन अपिलान वचपाक आनी सुशेगाद आपली गाडी कदंबाची वापरप आनी थंय वचून बसप सदांच इतलें हिचें काम थंयसर आनी हिच्या पड्ड्याड हे सगळीं कारस्थानां करता RTI बिरटीआय दिवप ना ताका लागून ह्या शिगमो पळय जो सगळो घातला हेका तंतोतंत लागू जाता रोहन कासकराक जर पळयलो न्हू आमी जाल्यार अत्यंत सारको शांत स्वभाव शांत उलोवप सारकें गोड उलोवप बी
म्हणजे जशें कितें संतांचे पयलीं पळय अभंग आसताले शांत तरेन मुटलेले पळय अभिषेकी बुवा मागीर अजीत कडकडे बी पूण आतां अभंग रिपोस्ट येयले एक्चुअली हेचो जागो कितें आहा मुख्यमंत्र्यान हेचो जागो हेका अभंग रिपोस्ट पळय प्रोग्राम गोंयान चालू आहा तितून एक दोन अभंग म्हणपाक धाडपाक जाय शांत अभंग ते पळय जशे फास्ट पळय चालीर म्हणटा हेका शांत म्हणपाक योग्य मनीस सारको आहा पूण दुर्दैवान कितें आहा हेका लोकांचेय पडलेले ना कदंबाचेय पडलेले ना फक्त हेका पडला ते स्वता कशे आपणेन थंयच्यान पयशे उकळप आनी कशे पयशे करप इतलेच म्हूण आमी मागता पुलिसां कडेन आयज म्हापसा पुलीस स्टेशनार जर तेंचो तर आत्मसन्मान जागो आहा भारतीय नागरीक न्याय संहिता तेंची संहिता तर जर जागी आहा जाल्यार इमिजिएटली एफआयआर करचे आनी सामान्य मनीस जो आयज उत्तर गोंयचो मुख्य बस स्टँड हो दक्षिण गोवा आनी उत्तर गोवाक जोडपी बस स्टँड तेन्ना सामान्य मनशाक हांगासर न्याय दिवचो अशी हांव मागणी करता तुमचे कितें फाटल्याच दिसांनी म्हापसा बस स्टँडाचे सगळे ऑफिशियल्स आणि जे आसा ते इन्स्पेक्शन केल्ले ते खंय पावले तेच न्हू 22 तारखेक जानेवारीचे तुमी आसलेली आमी आसलेले मिनिस्टर आसलो असिस्टंट डायरेक्टर तेणी सगळी अवस्था ताका सांगलेली MD येयल्लो आनी बाकीचे ऑफिसर आसले पूण दुर्दैवान आयज पर्यंत तेणी कांयच करूंक ना थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा न्हू आयज पुलीस कंप्लेंट निर्णय 4-5 निवेदनां आनी म्हाका सांगता कितें वर्सून PWD मिनिस्टराक मेळ दिगंबर कामतीक मेळपाक गेलो दिगंबर कामती कडेन 2 विशय मांडले बस स्टँडाचे आनी पर्वरी रस्त्याचो विशय दिगंबर कामती नोटमिक्स करून सोडून दिलो आमकां आनी बस स्टँड म्हणलो तो MD कितें करता काय म्हणलो तेणी PWD कडेन सुद्दां जर प्रपोजल धाडला तेणी फॉलोअप करपाक जाय तुमी आपल्या पर्यंत कित्याक घेता पूण हेणी हो फॉलोअपूय करपाक सोदिना काय म्हाका दिसता ताका आर्थीक वेव्हार ते डायरेक्ट तर ताका सरकारान आदेश दिल्ले कर तो बस स्टँड म्हणून जाल्यार करतलो आसलो कित्याक थंय ताका आर्थीक वेव्हार म्हणजे कितें तरी मेळटले आसले न्हू PWDंतल्यान बी केल्ल्या कारणान काय मेळना आसतलें म्हणून थंय ते करपाक सोदिना आसतलो